आयज प्रोविजनल एप्रुवल कोणाकूच दिलें ना. जर आमचे रुटीन जे चालू आसा जो प्रोसेस चालू आसता त्योच केशींच्यो हे चालू केल्ले हे केल्लो आसा जो 60 दिसाचो टायम आसता. तितून बीन टायम आमकां TCPचो रिपोर्ट दिवप आसता किंवा एग्रीकल्चर रिपोर्ट, फॉरेस्ट रिपोर्ट, वो रिपोर्ट खातीर आमी एक 60 days आसता. असो जो प्रोसेस जे चालू आसा तो प्रोसेस आमचो चालू दवरलो आसा. पूण बाकीचे अशें फायनल एप्रुवलूय आज दिवप जालें ना. एकूय फायनल एप्रुवलाक घेतलें ना आनी न्हू म्हणून प्रोविजनल एप्रुवलाक आज केस घेवप जालो ना. ज्यो मेन ज्यो एपिलाक आयिल्लो तेंचीच म्हणणे आमी आयकून घेतली आसा. पूण तुमकां ऑर्डर पळयल्यार कळटा आनी आमी कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट म्हणजे अशें कांय डिसिजन घेवचें ना. आमी कोर्टाचेर फूल हें आसा आनी जे कोर्टाचो आदेश आसा तोच आमी पाळटले आनी तसोच आमी हें केल्लें आसा. तुमी कोर्टाची ऑर्डर कशी आसा कितें आसा तें तुमी पळयल्यार तुमकां कळटलें. ऑफकोर्स जातलें न्ही, डिव्यूज जातली न्ही. तेजेर ती प्रोविजनल तशी घेतली म्हणून ती फायनल न्ही. त्या टायमार घेतली ती 8 लाख फायनल न्ही. तितून भितर मागीर फायनल येता आसतना कितली येतली ती कळटली. पूण तशें आसपाना. कित्याक प्रोविजनल घेतली म्हणून ती तशाच सगळें जातलें अशें ना. रिव्यू जातलीच ती. ना ना तशें कितें आसा जाल्यार सुद्दां आमी तें फायनल एप्रुवल दिवचें ना ताका.